ग्लोबल इन्वेस्ट समीट 2024 येता. ते समीट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इनॉग्रेशनाक आशिल्ले. प्रल्हाद जोशीजी जे रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्टर ते होस्ट केल्ली. सो दॅट एवरी स्टेटीचे प्रेजेंटेशन आशिल्लें रिन्युएबल एनर्जी कार्बन इमिशन झिरो करपाक 2050 पर्यंत वी हॅव प्रॉमीस. आमी आमची आतां पर्यंतची मेगावॅट 850 मेगावॅट पर्यंत आमकां लागता. इन फ्युचर म्हणजे आमकां 30 पर्यंत सुद्दां आमकां 1430 मेगावॅट्स पावर जनरेशन आनी 30% गोंय रिन्युएबल एनर्जी करपा खातीर सोलार आसतलें, विंड पावर आसतली किंवा इवन दो फ्लोटींग ह्या सारकिल्ल्यो अल्टरनेटीव्ह ज्यो आहा पळय ह्यो गोंय सरकार ऑलरेडी रिन्युएबल एनर्जी काम करता. इन फ्युचर वी होप आमी रिन्युएबल एनर्जी मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक शकता.